कमेस कोचिन पयलीं सदांचे भाशेन आनी एक पावटी नाक जालो मुक्केल खबरो सांगत हांव. काम वन काम ऑल वेलसांव बिचीर फ्री नुस्तें मेळटा. तेंक रेशाद करपाक कॅमिकला मसाल बन रेडी दवरलो आसाय. चण्या होल्या बेरांतून आनी तेगे पावसा तेंपा वयलीं आदलीं गोंयचीं कोर्तोबा. गोंयकारांदो हुंय मेल्याय रे, जाग जायाय म्हजें नांव लाप्याव आनी हो गरम गोंयकार घेवन येयलो तुमकां गोंयच्यो आनी सगल्या जगाच्यो खबरो शाश्टी भाशेन. आतां पुराय खबरो आयकाय. म्हज्यान मरे कितेंय करूं जाता पूण पडटा भूक सोंसूं जायना रे बाबा. आनी चड भूक लागल्या हांव कोणें आती मेठ तेका रान नासतना खावपी. मुंगे दिसवाट सुरू करपाकू सक्कां हडी उठोन 2 कोंबये तांचे ऑमलेट खाता. मागीर इकरे ओरांचेर आंब्या बिस्कूट फळांतूच तोर चाकून पेज जेयता. राव जालो ना फॉलोड बाय 12:30 इम्बील खाता. मागीर 3 वरांचेर ते ब्रिटीश मनीस हाय टी मुटायत ते सो पिता. तेज बाराबो कितें ना कितें खावपा जाय हें म्हाका. जावं आलबेले गोडा फिलो चुन्ना होले गोणशें दाळ दोशीचो तिजान पिनाग आनी केन्नाय मुगां कालदूय पिता. रातीक मागीर शीतकोडीच्यो पासवणां इतलें कोन्न माय मुटा हांव खावपा म्हणजे अशकोत त्यो मरे मुटा लांप्याव कोत्ता येवपा न्हू फकत जेयता हाता आगोता जेयता हाता आगोता. पूण आतां भुरगे हाताय तें चयल्या पोटा गायदड वरनताय. कित रे बाबा भुरग्यां नूडल्स हांव इंडीस काटाय. बरें जेवण इतुलें इम्पॉर्टंट आमकां पूण आयज काल लोक पयशां लागून कितेंय कोताय. आत मरे हांव एक अन्नूस मांडिता. हांगे गोंयची इंग्लीश बोटाट्यां लागून ट्रान्सलेट करता. अन्नूस म्हळ्यार एडवर्टीजमेंट रे. Come one, come all and take free fish from Welsound Beach. You can make reshad without masala because it is already filled with chemicals. कडे तिब्या यशा शिवरान पळय वराय आनी काल दिन कोराय तूं आनी कडे मसाल घालपा नाका. कित्या वेलसांव वयर दोंगरार फॅक्टरी आसता तेंक पयलीं कॅमिकला मसाल बनसोळें. जोक्स असायड आनी आय जोक्स करपा मोडूय ना पूण हरसां कोता. तें म्हज्या हाटल्या वेलसां बिचे वयर सिटीर सावन चयली तुमी येसल्या नुस्त्या गोंयची पर्जा बाजरां वचोन पयशांनी कच घेवन खाता. गोंयकार मरे सारके मोगाड तेंक तितू बेगीन राग येयना पूण गोंयच्या अधिकाऱ्यां एक शिटकावणी दिता. गोंयकार आती कांकणां घान बोंताय म्हूण समजनाकाय. एक पाटांगे फिरल जाल्यार कितें जायत तें सांगो जायना. तुमकां उगडास कोता ओपिनियन पोल 50% बास फेर एजिटेशन नायलॉन 66 एजिटेशन कोंकणी लँग्वेज एजिटेशन मेटा स्ट्रिप्स एजिटेशन आनी जायतीं एर एजिटेशनां. गरज पडल्यार गोंयकार हाट सरपी न्हू बगर ते गड्यार बसलो मनशाच्यो आनी देवाच्यो खबरो सांगून सिटी आसांव गुंडा पासद नाकाय. आदीं थिंगा जुवारी आग्रो केमिकल्स म्हण एक फॅक्टरी बांदपाकू 1967 वर्सा निश्चय केलो आनी सांकवाड कमदादी जाग्यार बांदून 1974 वर्सा तेणी प्रोडक्शन कमेस केलें. जय किसान म्हणो साऱ्याचें कोत्ता कोत्ता तेंक एक प्रॉब्लेम उपरासलें. ती उरलो सुरलो केमिकलां हुंय उडोवपाचीं जाल्यार तेंच मदेकात कणेकल्यान हिकमत काडली आनी मोठे पायपां दोंगरार फॅक्टरी सोन दोयऱ्या मदेकात वंचोळी. पयल हुंय तेंगे उद्दो त्रात्तर कोन्न सोटाले. मागीर कितें जालें म्हूण कोण जाणा पूण हेश कितें जावं इरमाव तुम जाले म्हूण कित्त आनाडी रे. पायप दोयऱ्या वंचोळ्या तुमकां
तुमकां कितें दिसलें तितून तूं मातमेत आनी सगलीं कॅमिकल कितें विजा नासतना सिंगापूर आनी ऑस्ट्रेलिया भोंवडे वयता म्हणून सगलें परतून वेलसां बिचीर येता मरे. ती कॅमिकल सगळीं नुस्त्या माताय आनी वयल्या बिचीर येवन पटाय. लोकां हूंय शेत पेड्या जाल्यार तेंगे अधिकार येताय आनी पयशे हरिकून वयताय. कोणा बांय पेड्या जाल्यार तेंकाय अधिकार येताय आनी पयशे हरिकून वयताय. आनी कोणी लिडरान आवाज केल्यार तेंचे तोंडा पयशां गुड माताय. तेका लागून मुस्ते अर्दे पिकलो हाडाचे आनी रांपलो कोंगऱ्या केंसाचे मनीसू ह्या दिसांनी हूंय तरी दाप मानसाय. पूण उगडास तरी दीस तुवेलिसां हें नाउन्स कोतरी टायमार भायर सोतले. त्या पासून तुमी इसरना जाल्यार पुरो मोठा. आनी सायबा बोगोश दर्या देगेर कोण तरी ते मेल्लो नुस्त्या पूण जायन वता हूंय. म्हज्या वय गे बाजरावो निकलो जाल्यार वयर आसलोले लोकल आमदारा मनशांनी त्या फॅक्टरी अधिकाऱ्या विचार केल्या तेंगे पियारो मुळो कोण सांगत हूंय त्या नुस्त्या मेलो ते परनेल्यांत पास जोडल्यान तूं बोन बिच्चीर येयल मू सांगता. सायबा बोगोश त्या नुस्त्याचे कितें सान फ्रांसीस सायबान भेट सांगायला दिसोले. मोत्री तूं तें कुसना आसता उरपाकू हांव ना म्हणा रे. आतां कोणी गांवच्या तरणाटे असो उबी जाताय पूण मागता तेंची बर्डसां बोन पॅक कोन्नाय जाल्यार पुरो म्हूण. बरी वर्स पयलीं मरे हांवें टीव्हीचेर एक पिक्चर चोयलोलें. तेजें नांव एरिन ब्रोकोविच. तेजी इस्तोरू सारकी वेलसांव गांवां लागू जाता. लांप्या वेलसांव गांवच्या लोकांक एक रिक्वेस्ट कोतात ते टायम मेट्टा तो केन्नाय पिक्चर चोयाय आनी मागीर चिंत्याय. तुमगे गांवां सर भोंवतणी गांवां तेसो कोणूय बायल आसा जाल्यार ते अधिकाऱ्या बमले बचक मान जळपायन काडपा सारकें. ना जाल्यार मरे ते मेल्लो नुस्त्या एकठांय कोन्न तेज कालदीन कोन्न ते पयलीं जुवारी आनी आतां पारादीप फॉस्फेट्स म्हणून फॅक्टरी ओनराक सांगवाद पाठोयाय. बरें छावंदी. सायबा बोगोश तुम ते चोण्या होल्या बेरांतून मू पाचाताय तें तेका वायट दिसना रे. एश मू मोट्टे खंयसान मरे देर फे तूं क्वेश्चन मांडिले. हांय मुळे खंयसा माना एक सांगू ओत न्ही वाचूं येना न्हू आनी तेज भाशेन बरोवपाकूय येना आनी वयले आयकोंकूय येना जाल्यार ते कितको कोटो दिसत तुका. तें आयकलं मोट्टे खंयसा मातशें वाऱ्या पडल्या भाशेन जालें. तेक चोण्या होल्या बेरांतून मू कितको ना पळट्यांवूय सांगता पासेंस काडय. ओतून बेर व्हरो पूण काम करूं सारको जिगांत आसलोलो पूण केन्नाय मरे रॉंग इन्फॉर्मेशन दिन हांक पातकांकूय घातालो. आयकय नासलो न्ही रे. तो मनीस इतलो आदरा पावतालो ना जाल्यार चोय हांगे घरा वंट्यो चिरे आनी मातयेन बांदून काडोल्यो. देखून चोण्या होल्या बेरांतून पावस कमी साचना पयलीं तेंचे बायल वाटेन चुट्टां जोड बांदून काडो. सिमेंट नासलो न्ही रे देखून माती उजा कोताले आनी ती पावसां होगना जावपा चुट्टां जोड लायताले. तें काम कोत्ता केन्नाय तो इकरे वरांच्या घरा हाटल्यान तें पावल बोद बोलो शेतां वचून कोंगे पूण जायन त्या धाकट्या शेंपलां गाय नटालो. तेज मागीर माय शाकोत करून दिताली. आवयस तोंडा केसर उचयली रे. तितले न्हू गरोज त्या दोणां तिवा बरा शेतां जोत कसपाकूय वयतालो. तो बेर मातशें हराप जावचें पडटालें तें कितें सांगतो जाल्यार. पूण चडशें तेका आनी कितें सांगो नाका आसलोलें. कितें काम दिसती पळय रोकडो हात घातालो. पावसा पयलीं सुक्कार आसता पीठ कातून सुके चुट्टां भर बांदून माड्यार उडयतालो. त्यो रान्नी उज करूंक कोंता येताली. जोडो होडून तो भितो बोतालो. बॉल्कां चुट्टां मोल बांदतालो पावसा जड माना जावपा. ती बायलां जोडवा बरें मात्यार मान निकूं येतालीं ते चॅक कोतालो लाकडांची ती आसाय जाल्यार. पावसा तेंपा मरे मुंगे फेवरेट सीजन सारकें. चडो पावस जोडटना रातीक ते नड्यांतल्यान बारीक आजड येत ती बरी दिसताली. सारकें एअर कंडिशना भाशेन थंडाय जातालें आनी बरें थंड जात रे. कांबड माथ्या वयल्यान गाय न्हिदतालो. चोण्या होल्या बेरांतून मरे माडा मोड फोंडटालो आनी ती बारके जंपां आनी उल्कातून साड म्हूण घातालो. हें माडां सारकें होडे घान सारी जातालें. तेंच मोडां मिठूय घाताले कित्या मुको जाणा. वंटी सायडीन जड बांदून जात्री वयर नड्यां सकल चुट्टां पाक्काडे कोताले. नड्यां वयल उदक पडटें पयस शिवरोन पडपाक
केद नाही आम्ही उठच न पयलीं बेर वतून तेर कातून हाडटालो आनी जायते पावटी होणी बी किलताय ती सुप्पां हांगान हाडटालो तो मरे पावसान भोंवतो तेक चोवपाक बरें दिसतालें तो मोल्लां कोंडो मात्या वयल्यान भोंवतालो त्या तेंपार रेनकोट नासले न्हू रे एक दीस देंपरा वयलें हांवें बेरोंत न्ही एक्शन कोनी चालें मुंगे मांयक चोयल काय मू 15 मिनट तरी तेका कळना केती चात तो निम्माण हांवें बेजार जायन एक कागदा हॉल कोन तेज्या कान्ना लायन तूं उलयन हॉर्सांय चाल्या आयको येता रे म्हूण तेणी दोळे मोठे कोन लिब्बर जायन तकली वयर सकयल कोन वय मुळ्ळ्या भाशेन केलें सायबा बोगूच त्या दोवसो ते कितें सांगतो जाल्यार रोखडो चोण्या हलकोन तेज्या कान्ना लायन सांगोच पडटालें आनी तेश कोन ते गांवभर लोक चोण्या हल्या वतून म्हळ्यार कोणूय वळखतालो गेल ते समोदे सक्का फुडें चोण्या हल्या वतून हरचे धामान येयल मू तितून रोखडो कागदा चोण्या हलकोन तेज्या कान्ना लायनी चालें की जालें काय मू तेण एक्शन कोन आत पयस केलो जीब भायर काडली आनी मानां कडी कोन दाखयलो हांकां कळ्ळें कोणूय तरी गांवांक उसडल मू हांव जाणाच आसलो म्हणो लागल तितू हांवें 3-4 पावट तरी त्या दुसऱ्या आड्या वयर मिन्ना सांगलोलें तेज्याक सालादारा बरें लागना म्हूण कितें तो दीस रात व्हडल्या दोन दुख्खत मोबोत न्हू रे तेश मोठा इगर्जे कडेन मरना गांठे वाजोंक लागल्यो त्यो सेट म्हणो लागलो ते दस 11 वरांचेर तेणी ती मांयक सांगून व्हरता तूं फुलां आनी तो बोकड्या पालो कातून एक मरना रीच केलें आनी जाक सालादारा फुड्याक वोसों भायर सोली आती थोडी फूल घेवन हांवूय तेंच्या बारा गेलो पाचारूंक म्हूण दुसऱ्या वाड्यार जाक सालादारागे घराक पावता मांय गे म्हूण ती मायन म्हजी बुज्जा बचोक मारलें आनी सामको चोयता म्हज्या हातीं आसलो फूल जमनीर पडली ते रोसमान तित्ती वाचयल्या तो रगत नासलो दोये स्टॅच्यू असो जायन आसलोलो जाक सालादार मरे तेगे वल्तरां बसोन एक हात व्हडल्या दोन दुसऱ्या हातीं ग्लासां फेणी आसलो ती दोंगतालो सायबा बोगोच जेजूस पाव म्हूण ती मायन म्हळें जाक सालादारान तित्यो हातीं मरना रीत आसलो चैन म्हळें मिनना मोड्या बॅट करूं वयता ही कितें जाल्यार हांवूय येता बरें हांवें तें सिट्युएशन पांगडायन व्हरपा रोखडें वय म्हळें माय दे देव सांता मारिया म्हूण सोका तितून तोंडार हात दवरून म्हज्या कान्ना कोयलें चेड्या हांव मिन्ना सांगतालो जाक सालादार उसळतो म्हूण पळें गेल्या मिन्नीन उसळोल मरे आनी जाक सालादार बॉलकां बसोन आजून फेणी दोंकिता कितें कोत्ताय रे बाबा एश केल्या भंभोय पाताई बरें रे दुसऱ्या मंगळारा मेळ्या गरम कांय कर आनी गरम जाचना पयलीं सोंपयत मुगे काणयो मग आसूं This is Lampion signing out.